नवीन सरपंच तुमची निवड जाल्या कितें प्रतिक्रिया आसा पयली तुमची? सगळ्यांत पयलीं म्हणटा म्हाका सगळे वोट करून सरपंच केल्या बद्दल सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे कोण आसा करूंक ना तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाज्या सपोर्टरांक सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं. मान्याच्या हितून जी कितें डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती हांव करतलो. तशेंच ती करपाक लागून म्हाका जे फुडाकार कोणाचे वांगडा घेवपाक जाय ते हांव सगळें करतलो. सध्या तुमचे पयलीं अशें म्हणटाले की पयलीं पंचायत डिलायला कडेन हाडले आनी आतां तुमी निवले आसा. तुमचे पॅनल नेमके खंय आसतले? सध्या तुमी कितें आमी आतां हांव येयल्या रुलींग MLA कडेन आसलो. आमचे कामां जावपाक जाय सगळे आमी रुलींग MLA कडेन आसता. म्हणजे ही पंचायत भाजप म्हणून वळखपाची सध्या? हय मॅडम. सरपंच पदी निवड जाल्या कितें प्रतिक्रिया आसा? आतां कितें म्हाका आतां हे वॉर्डान सगळ्या मेंबरान म्हाका आतां वोट दिल्ली आसा आनी तितून हांवूय कशें आसा आनी तेय कशें आसा तेन्ना ते कितें म्हाजें आतां वॉर्डान पळय कितें आसा कामां ती मात जाल्या प्रमाणे हांव मागतां. कित्याक म्हाका उदकाचेर मात चड प्रॉब्लेम आसा आनी लायटीचे पयलीं नासले म्हणून हांव आतां हेका लागून म्हाका जावंक जाय अशें कशें दिसता.